दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गींच्या भोव दयाळ बापा, आमी तुका अर्घां दिवंक पावो. तुवें आमकां राखल्या खातीर, सांबाळल्या खातीर, तुजें आमकां भुरगीं करून घेतिल्ल्या खातीर बापा आमी तुका अर्घां दिता. मोगळा जेजू, तुवें कुर्सार तुजो प्राण त्याग करून आमची सोडवण केल्ल्या खातीर, आमकां तुजें नितीवंतपण दिल्ल्या खातीर आनी तुजो पवित्र आत्मा तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर बापा आमी तुका अर्घां दिता. पवित्र आत्म्या, तूं आमचो मजतदार जावन आसाय, तूं आमचो शिकवणदार जावन आसाय. तुवें आमकां शिकयल्या बरी कोणी शिकूंक शकनात. तुवें आमकां मजत दिल्या बरी कोणी दिवंक शकनात. पवित्र आत्मा, तुवें म्हळाय आमी वचोन फळ दी जाय म्हूण. वय आमी आमचे इतल्याक कितेंय करूंक शकना. तुजो आदार नासल्यार आमचे वण्टी कितेंय करूंक जायना. पवित्र आत्म्या, तुवें आमकां आपयलाय, तुवें आमकां हें मिसांव दिलाय आनी आमकां तूं सांबाळ्ळा आसाय. आमी तुका अर्घां दिता. पवित्र आत्म्या, हें सगळें सेशन हांव तुज्या आदेन दितां. म्हज्या मोतींतल्यान तूं चिंत आनी म्हज्या तोंडांतल्यान तूं उलय. हांगा उलयल्ले हर एक उतार जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साक महिमा जावं आनी तुका महिमा जावं. आनी हांगा अडखळ हाडचें कितेंय आसा जाल्यार तें तुज्या नांवान, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान नपय जावंक हांव फरमायतां. पवित्र आत्म्या, हांव जाणा खंडी जावन आज उलयल्लें हर एक उतार तूं थीर करतलोय. आजापा आनी साक्षी मुखांत्र तूं थीर करतलोय म्हणून हांव खंडी जावन फाटी येतां. हें मागणें करतां आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. मोगाचें न्हू, तुमकां समेस्तांक दिव्यवाणी लायव्ह देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत करता. मोगाचें न्हू, आपोस्तल पावलो आपल्या दुसऱ्या मिसांव पयनांत कोरिंताक पावल्लो. तो कोरिंतान सादारण 1.5 वर्स म्हळ्यार 18 म्हयने जेजूची सुवार्ता परगट करनासलो. आनी ताजे सांगाता इटलींतल्यान आयिल्लें एक जोडें अक्विला आनी प्रिसिल्लाय आसलें. तीं टेंटाचें काम करतालीं आनी सांव पावली तांचे सांगाता टेंटाचें काम करतलो आनी जेजूची सुवार्ता परगट करतलो. ताजे उपरांत तिसऱ्या मिसांव पयनांत सांव पावलो एफेसाक पावता. थंय सादारण 2 ते 3 वर्सां म्हणसर तो रावता आनी जेजूची सुवार्ता परगट करता. त्या वेळा ताणें कोरिंतान घडल्या सभेंत न्हू ताका तो एक रिपोर्ट येता. थंय आसले एकली फॅमिली, क्लोई म्हणल्यार एक फॅमिली न्हू, ताका एक रिपोर्ट येता. तशेंच त्या सभेंत एक कागाद येता. तांच्या समस्या विशयांत, तांच्या प्रॉब्लमा विशयांत ताका ते तिळसितात. तशें सांव पावलो एफेसांत आसतना कोरिंतकारांक एक पत्र बरयता. तेंचें जावन आसा कोरिंतकारांक बरयलें पयलें पत्र. हातूंत ताका कसलो रिपोर्ट आयला आनी कसले समस्या तांणी बरयल्यात तांकां तो संक्षिप्त दरान विवरण दिता. पयले सुवातेर कोरिंत सभेंत पंगड आसले. थंय तांकां लग्ना विशयांत समस्या आसले. बॉम्ब्या करपिल्ल्या खाणा विशयांत, बॉम्ब्या पुजा विशयांत तांकां समस्या आसले. स्त्री आनी माते आमच्या विशयांत, सुमयेच्या जेवणा विशयांत आनी आत्मीक देण्या विशयांत, मोगा विशयांत, विचित्र भाशा विशयांत, प्रावाद करचे देण्या विशयांत आनी सोम्याच्या पुनर्जिवंतपणा विशयांत. ह्या विशयांत सांव पावल तांकां संक्षिप्त तरान कोरिंतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत संक्षिप्त तरान तांकां समजयता. प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. म्हाका जेन्ना आज आमच्या नियाळा खातीर आमी सांव पावलान कोरिंतकारांक बरयल्लें पयल्या पत्रांतले पयलो अध्याय, पयल्या अध्यायांतले थोडे वळी आमी काडया आनी तातूंत पवित्र आत्मा आमकां कितें समजयता म्हूण आमी पळया. तुमचे कडेन बायबल आसा जाल्यार बायबल ओपन करा. सांव पावलान कोरिंतकारांक बरयलें पयलें पत्र, पयलो अध्याय
11 वळतावन 13 वळ मुखार 17वी वळतावन 31 वळ. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावानो, तुमचे मदें न्याय झगडीं उठल्यान म्हणून क्लोयेच्या घरच्या मारिपात म्हाका कळीत आयलां. तें समा सांगचें जाल्यार तुमचे मदें एकलो आपूण पावल आसो, आनी एकलो आपूण आपोल आसो, तिसरो एकलो आपूण केफास आसो, आनी चवथो आपूण क्रिस्त आसो म्हणटा. क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यात? वा कांय पावलाक तुमचे पासत कुर्सार केळयलेलो, वा पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें? पवित्र स्नान दिवंक म्हणून कांय म्हाका क्रिस्तान धाडलेलो न्हय. म्हाका धाडलेलो सुवार्ता परगट करूंक. तेंय क्रिस्ताच्या कुर्साचें बोळ नपयस जायनाशें मनशाच्या जन्माच्या उतराविणें ती परगट करूंक म्हाका धाडलां. क्रिस्त देवाची सकत आनी जानवाय. नासाक व्हरतल्या वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता, पूण बाच्या वेग व्हरतल्या वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाच्या समर्थेची रुजवात. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, जाणाऱ्यांची जानवाय हांव नाश करतलो आनी बुदवंताची बुदवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो. बुदवंत आतां खंय आसात? शास्त्री खंय पावल्यात? वाद विवाद करतले ह्या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात? ह्या संवसाराची जानवाय देवान पिशेपण म्हूण करून सोडल्या न्हय. देवान आपल्या जानवायेन ठरयल्ल्या प्रमाणे संवसार आपल्याच जानवायेन देवाची वळख धरूंक शकना जालो. देखून आमच्या संदेशाच्या पिसाये मुखांतर सतमंतेल्यांनी तारण जोडूंक देवाची खुशी जाली. वय जुदेव कुणा मागतात? ग्रेक जानवाय सोदतात, पूण आमी कुर्सायल्ल्या क्रिस्ताक परगडता. जुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक, जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तच देवाची सकत आनी देवाची जानवाय. कित्याक जें कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता तें मनशाच्या जानवाया प्रास उत्तम, आनी जें कितें देवाची अस्कतकाय म्हूण दिसता तें मनशाच्या बळा प्रास बलिश्ट. भावानो, तुमकां देवाचें आपोणें लाबलां खरें, तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया. संवसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मदें बुदवंत जायते नात, समर्थीवंत वा कुळीवंती जायते नात. तरी पूण जाणाऱ्यांक लजे घालच्याक संवसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान विंचून काडलें. तशेंच बळवंतांक लजे घालच्याक संवसार आसक्त म्हूण लेखता ते देवान विंचून काडलें. तशेंच संवसार कितें उत्तम म्हूण लेखता तें नाश करच्या खातीर संवसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हूण लेखता तें देवान विंचलें. हाचे वरवीं कोणेय मनशान देवा वजीर आपली वडवीक चिंतूंक असाध्य. कारण देवा वरवींच तें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमची जानवाय केलो. ताणेंच ताका आमचें नितीवंतपण, आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण केलो. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवंक. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. मोगाचें न्हू प्रत्येक जावन न्हू हांगा सान पावलो एक वटा विशीं उलयता. थोड्या पंगडा विशीं आमी आयकलें. एकलो पावल आसो, एकलो केफास आसो, एकलो आपोलो आसो आनी एकलो क्रिस्त आसो. थंय झगडी जातली. हांगा सान पावलो एक वटा विशीं उलयता. जेजू क्रिस्त आपल्या मिसांव पयनात प्रत्येक जाण तो कुर्साकेच्या पयलें जुवांच्या वांजेलान आमी वचता 17व्या अध्यायांत कुर्साक वचून आपलें बलिदान करच्या पयलें तो ताच्या शिशां खातीर मागता. तो 17व्या अध्यायांत 20 आनी 21 वळीन आमी वाचल्यार, जुवांचो वांजेल 17 अध्याय 20 आनी 21 वळी आमी वाचल्यार जेजू क्रिस्त ताच्या शिशां खातीर मागता. हांचे पासत मात हांव मागिना, पूण हांचें उतर आयकोन म्हाका पातये तेलांचे पासोती हांव मागता. बापा, ते समेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय, हांव तुजे थंय एक जावन आसल्या बरी
ते समेस्त एक जावन आसो. प्रेज गॉड. निजाय की जेजू क्रिस्ताची मुख्य उद्देश आसलो आमी समेस्तांनी ताजे थंय आनी बापा थंय आनी पवित्र आत्म्या थंय एक जावन आसाचें म्हूण. प्रेज गॉड. कित्याक आमी बापा थंय जेजू थंय आनी पवित्र आत्म्या एक जावन आसले वरी खंडी जावन आमी ह्या संवसारांत समाधानान जियोंक शकता. प्रेज गॉड. 17व्या वळींत कोरिंथकारांक पयलें पत्र 17व्या वळींत सांत पावल म्हणटा पवित्र स्नान दिवंक म्हूण म्हाका क्रिस्तान धाडलेलो न्हय, म्हाका धाडलेलो सुवार्थ प्रगट करूंक. तें क्रिस्ताच्या कुर्साचें बोळ नपयस जायनाशें मनशाच्या जन्मावणे प्रगट करूंक म्हाका धाडला. प्रेज गॉड. For Christ did not send me to baptize, but to proclaim the gospel, and not with eloquent wisdom, so that the cross of Christ might not be emptied of its power. हांगा सांत पावलो कितें बाप्तिस्म दिवचें गरजेचें न्हय म्हणटा गे म्हाका न्हू, खंडीत न्हय. पयलें सुवार्थ प्रगट करी जाय आनी सुवार्थ आमी ती मानून घे जाय आनी उपरांत बाप्तिस्म दिवचें सारकें म्हणून सांत पावल सांगता. आतां जेजू क्रिस्तान पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आपल्या शिसांक धाडलें. आमी इंग्लिशांत द ग्रेट कमिशन म्हणटा. मातय वांजेल 28 अध्याय 18 तान 20 वळ म्हणसर आमी वाचल्यार आमकां थंय वाचूंक मेळटा. जेजू क्रिस्त शिसा लागीं येवन अशें म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी सर पदवी म्हाका देवान दिल्या. देखून वसा सर परजेचे शिस करा, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी तांकां पवित्रान दिया. हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या आखेर पर्यंत तुमचे सांगात आसतलो म्हणून उगडास दवरा. गो देरफोर अँड मेक डिसायपल्स ऑफ ऑल नेशन्स. वसा आनी सर परजेचे सीस करा. मगाचे न्हू, परजेचे सीस करचे पयलें खंडी जावन तांकां सुवार्थ प्रगट करी जायत. जेजूनी तशेंच केल्लें. परजेचे सीस करा म्हळ्यार सुवार्थ प्रगट करा, उपरांत पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां शिकयलें पुरा तांकां शिकया. मार्काच्या एवांजेलांत 16 अध्याय 15 आनी 16 वेळ आमी वाचल्यार जेजू तांचे लागीं येवन म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रसनाक सुवार्थ प्रगट करा. जो कोण सत मानता तो पवित्र स्नान घेता आनी बचाव जातलो. जो कोण सत मानिना ताका ताजेर क्रिस्तीचें फर्माण पडटलें. तर जेजू क्रिस्तानंत ताच्या शिसांक धाडटना द ग्रेट कमिशन ताणें तांकां फरमायिल्लें सुवार्थ प्रगट करा, उपरांत पवित्र स्नान दिया. आतां आपोस्तलांची कृत्यां आमी वाचचीं जाल्यार शिसांनी अशेंच केल्लें. पेंतेकोस्त दिसा आपोस्तल पेद्रू ताणें जेजूची सुवार्थ प्रगट केली. ती सुवार्थ आयकोन ते आयकल्ले मनीस सांत पेद्रू सांगता या ताज्या आपोस्तलांक सांगता, ताज्या जेजूच्या उरल्या शिसा सांगा लागले, भावान आमी कितें करी जाय. देखून सांत पेद्रू म्हणालो, पाता क्रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदें हर एकलो जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेव, जेजू क्रिस्ताचे नांवी बाप्तिस्म घेव, पवित्र स्नान घेव आनी तुमचेर पवित्र आत्म्याचें तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. प्रेज गॉड. आपोस्तलांची कृत्यां 8व्या अध्यायांत फिलिपी तशेंच करता. तांकां पयलीं जेजूची सुवार्थ शिकयता, उपरांत पवित्र स्नान दिता. इथोपिया इजडो ताकाय फिलिपू पयलें जेजूची सुवार्थ शिकयता, उपरांत तो इजडो तो पवित्र स्नान घेवंक मुखार सरता. आतां 10व्या अध्यायांत आमी वाचल्यार आपोस्तलांची कृत्यां 10वो अध्याय थंय कॉर्नेलियसाच्या घरा आपोस्तल पेद्रू थंय जेजूची सुवार्थ प्रगट करनासलो त्या दाळा पवित्र आत्मो तांचेर देंवता. उपरांत तांकां उदकाचो पवित्र स्नान दितात. मुखार 16व्या अध्यायांत आपोस्तल पावल आनी सिलास फिलिपी गेल्या दाळा थंय लिडिया म्हणलें ते आनी ताजे घराची
पावलात सुवार्थ आयकतात आनी पवित्रान घेतात. उपरांत तो जेयलार मानेस्तानो हांवें बाचाव जायचे जाल्यार कितें करी जाय? जेजू क्रिस्ताचेर पातयेनी दवर, तूं बाचाव जातलो आनी तुजें कुटामी बाचाव जातले. उपरांत तांकां पावलो जेजू क्रिस्ताची सुवार्थ तांकां दिता आनी ताचे सगळें कुटाम बाचाव जाता. मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. मुखार आमी 18व्या वळींत आमी वाचल्यार कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 1 अध्याय 18वी वळ. सांत पावल म्हणटा, For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. नासाच्या वाटेन चलतल्यांक कुर्सो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता, पूण आमकां बाचेवाच्या वाटेन चलतल्यांक तो देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात. म्हाका न्हू हांगा कुर्सोचो संदेश आनी सुवार्ता म्हळ्यार एकच म्हणयात आमी. कित्याक 17व्या वळीन सांत पावल म्हणटा म्हाका भोंवतीन दिवन धाडूं ना, म्हाका सुवार्ता परगट करूंक धाडला. आनी 18व्या वळींत सांत पावल कुर्सोच्या संदेशा विशीं उलयता. सांत पावलान रोमाकारांक बरयलें पत्र 1 अध्याय 16व्या वळींत आमी वाचता. सांत पावल म्हणटा, For I am not ashamed of the gospel. It is the power of God for salvation for the Jews first and to the Gentiles. ह्या सुवार्थे विशीं हांव लजेना, कित्याक सतपंथल्या प्रत्येकल्याक पयलें जुदेवांक उपरांत हेर जातीच्यांक जंतिलांक थारण दिताली देवाची सकत ती म्हणटा सांत पावल. तर सुवार्ता आनी कुर्सो संदेश एकच म्हणून आमी म्हणयात. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. तर नासाक व्हरतल्या वाटेन चलतल्यांक कुर्सो संदेश एक पिशेपण पूण दिसता खंय. तर कशें जालें पिशेपण म्हाकाचें न्हू? वॉट इज दीस फुलिशनेस? कोणाक पळय जेजू क्रिस्ताचे कुर्साची सडवण, कुर्साचें सल्वेशन कोणें पळय इन्कार केला तांकां खंडी जावन कुर्सो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता. म्हाका जेन्ना आज आमी नाना तरांचे कुरीस घालता, आमच्या गळ्यांत कुरीस आसता, भांगराचे चैन आसल्यार कुरीस आसता. कित्याक आमकां कळीत आसा कुरीस जावन आसा एक क्रिश्चियनिटीचे निशाणी म्हूण. हांव क्रिस्तांव म्हूण दाखयता. पूण 2000 वर्सां पयलें सांत पावलाच्या टायमार कुर्सा विशीं उलोवचें एक अपराध जावन आसलें. तांणी कुरीस म्हळ्यार एक भयंकर भयानक क्रूर हिंसा दिवचें एक हातेर, मोरनाचें हातेर म्हूण चिंतलें. तर कसलो संदेश एक आत्मानाचें भयानक मोरनाचें हातेर दिवंक सकात म्हूण हे चिंतले. तशें ते कुरीस म्हळ्यार एक पिशेपण म्हूण चिंतले. आनी एक तांकां कुर्सो संदेश एक विचित्र संदेश. एक मनीस वळवळायाचें, आत्मानाचें, नालिसायाचें, लजेचें मोरान मोरात जाल्यार ताजेतून आमी कशें बाचाव जावचें अशें हे ग्रेक चिंतले, म्हळ्यार ग्रीक अशें चिंतले. पूण आमकां कोणें पळय कुर्सो संदेश स्विकार केला. समेस्तांक आमकां खंडी जावन कुरीस जावन आसा एक बाचावी. मोगाचें न्हू. कुरीस जावन आसा देवाची सकत. तर नासाच्या वाटेन चलतल्यांक कुर्सो संदेश एक पिशेपण. मेसेज ऑफ क्रॉस इज द मेसेज ऑफ क्रॉस इज फुलिशनेस टू दोज हू आर पेरिशिंग. कोण ते नास जातले मोगाचें न्हू? कोण ते नासाच्या वाटेन चलतले? हू आर दोज पेरिशिंग? पयले सुवातेर सगळे मनशां दोन अंतर आसा. एकच नासाच्या वाटेर आसा, ना जाल्यार बाचेवाच्या वाटेर आसा. प्रेज गॉड. आमी समेस्त एकच नासाच्या वाटेर आसा, ना जाल्यार बाचेवाच्या वाटेर आसा. मोगाचें न्हू. जुआंवाच्या वांजेलांत 3 अध्याय 16 वळेंत आमी वाचता, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें संवसाराक ओपून दिलो. कोण पळय ताचेर सतमानता कोणाचोय नास जावन नजो म्हूण, आनी हर एकल्यान सस्नीक जिवी जोडीचें म्हूण. उपरांत 3 अध्याय जुआंचो वांजेल 3 अध्याय 33 वळेंत आमी वाचता, कोण पळय पुताक पातयेना
तो कणी जावन सस्तेचें जिवीत देखचो ना. आनी कोण पळय पुताक पात येता तो सस्तेचें जिवीत पळयतलो म्हणटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. तर कोण पळय जेजू क्रिस्ताचो क्रुसाचो संदेश इन्कार करता, कोण पळय जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता इन्कार करता, कणी जावन तो व्यक्ती नासाच्या वाटेर आसा मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. होसेया प्रवादी आपल्या बुकांत 4व्या अध्याय 6व्या वळेन म्हणटा, गिन्यानाच्या आबयाक लागून म्हज्या परजेचो नास जाता म्हणटा सर्वेस्पर. तुवें म्हजो गिन्यानाचो तिरस्कार केलाय, देखून हांव तुका म्हज्या येजाकपणांतलें तिरस्कार करतलो. तुवें हांवें शिकयली शिकोवणेची तुवें तिरस्कार केलाय, तुज्या भुरग्यांक हांव विसारतलो. तर आमकां खंयच्या गिन्यानाचो अभाव आसा मोगाचें न्हू. प्रत्येक जावन आमकां जेजू क्रिस्ताच्या क्रुसाच्या संदेशाच्या गिन्यानाचे अभाव आसा. आमकां सुवार्तेच्या गिन्यानाचे अभाव आसा. आमकां जेजू क्रिस्ताच्या विशयांत आमकां सारक्या तरान समजलां आमी सांगेत की. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सांत पावल कोरिंथीकांक बरयल्लें 2रें पत्र 4व्या अध्यायांत 3 आनी 4 वळेन सांगता, कोण पळय नासाच्या वाटेर आसात तांकां सुवार्ता लिपोवन आसा म्हणटा. कित्याक ह्या संवसाराच्या आदायपतीन तांणी सुवार्थेचो उजवाड पळयनाशें तांच्यो अविश्वासी मती कुड्ड्यो केल्यात म्हणटा सांत पावल. ह्या संवसाराचे अधिपती म्हळ्यार आमकां गुत्ता आमचो दुस्मान. द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड हॅज ब्लायंडेड देयर माइंड्स so that they do not see the light of the gospel. Praise God. Thank you Jesus. अर्गां तुका जेजू. मुखार आमी सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्लें पत्र वाचल्यार 8वो अध्याय 13व्या वळेंत, कोण पळय रक्त मांसाच्या वाटेर चलता तो नासाच्या वाटेर आसा. आनी कोण पळय आत्म्याच्या सक्तेन आपल्या कोडापणाक नाश करता तो जियेता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. तर आमी नासाच्या वाटेर आसा गी या बाचेवेच्या वाटेर आसा मोगाचें न्हू. सगळे मनशाक आमी अशें गेल्यात, एकत आमी नासाच्या वाटेर आसा नाल्यार बाचेवेच्या वाटेर आसा. प्रेज गॉड. जावंक पुरो आमची इश्ट, जावंक पुरो आमची वळखीची. आमी म्हणयात ना ना ती नासाच्या वाटेर नात, ती खंडीत जावन बाचेवेच्या वाटेर आसा. आमकां खंडीत कळीत आसा गी. मस्तू जाणां ना ती नासाच्या वाटेर आहात ना ती बाचेवेच्या वाटेर आसा, मोदेगत आसात म्हणयात आमी. पूण दोनूच वाटा आसचो. एकत आमी बाचेव जाल्या या बाचे वाटेर आसा, या आमी नासाच्या वाटेर आसा मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. तर आमी क्रुसाक मानता. क्रुसान जेजू क्रिस्तान कितें केलां तें आमी मानता. जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता आमी मानून घेता. जेजू क्रिस्ताक आमचो स्वामी देव सोडून मानून घेता. खंडी जावन आमी बाचेवाच्या वाटेर चलता म्हणून आमी सांगेत. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. The message of the cross is foolishness to those who are perishing, and to us who are being saved it is the power of God. कोण पळय बाचेवाच्या वाटेर आसात तांकां क्रुसाचो संदेश एक देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात. तर कली सामर्थ देवाची, कली देवाची सकत. वॉट इज दिस पॉवर ऑफ गॉड मोगाचें न्हू. क्रुसाचो संदेश देवाची सकत म्हळ्यार कालय. प्रेज गॉड. खंडी जावन ही क्रुसाची सकत जावन आसा आमकां रुपांतर करची सकत. आमच्या जिणेचें रुपांतर ते करता. कित्याक क्रुसाचे संकेत जावन आसा बोगसाणें, सॅक्रिफीस, मोग आनी त्याग, कलतेपण. हो क्रुसाचो संदेश खंडी जावन आमच्यो संकली तुटयता, आमच्यो चेन्स तुटयता. जावंक पुरो आमचें गिल्ट, जावंक पुरो आमचो अपराध, जावंक पुरो आमची पथकां, जावंक पुरो आमचो अहंकार, जावंक पुरो आमचो मोसोर, जावंक पुरो आमचो राग, ह्यो संकली आमकां तुटयता आनी आमकां रुपांतर करता. आनी आमी नवें जिवन जियोंक, एक समाधानाचें जिवन जियोंक आमकां हो संदेश कुमक करता मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. खंडी जावन क्रुसाचो संदेश आमकां कंप्लीट तरान, संपूर्ण तरान रुपांतर करता. हें आमचें धर्म करूंक शकना, आमची जल्माय फिलॉसॉफी
तत्वशास्त्र करूंक शकना, आमचें कितें दौलत आसा तें करूंक शकना, ही आमची जानवाई करूंक शकना म्हाका न्हू. केदाळा आमी जेजू क्रिस्तान कुर्सार कितें केलां तें आमी फाटी येता. जेजू क्रिस्ताचो कुरीस आमी मानून घेता, तो संदेश आमी मानून घेता. खंडी जावन आमी बाचेवाच्या वाटेर आसतले आनी आमचे जिणेचें रुपांतर करूंक शकतले जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या बळान, पवित्रत्वेच्या बळान म्हाका न्हू. सांत पावलाक जिणेच्या रुपांतरा विशयांत सारकें कळीत जालें ताणें जेजू क्रिस्ताक भेटल्या उपरांत. सांत पावलो क्रिस्तांवांक द्वेश करतलो, जाता इतले जाणांक अरेस्ट करचें, याजुशी मारचें आनी कळलें हें पडकिरें धर्म क्रिश्चियानिटी हें नपयस नाश करचें, तो उद्देश जावन आसलो. तो दमास्काच्या वाटेर चलतना ताका जेजू भेटता आनी सांत पावलो कुर्साचो संदेश आपणायता, तो कुर्साक वेग मारता आनी ताचे जिणेचें रुपांतर जाता. अनानिया शीस ताच्या घरा वचून ताचे रात दवरता, तस्कणे सांत पावलाचे आत्मीक दोळे ओपन जातात. ताचे कुडीचे दोळे 3 दीस बंद आसले, ताणें कांय खावनासलें, ताका पळोवंक शकनासलो. हांगा अनानिया वचून सोमयाचो सीस अनानिया वचून ताची रात दवरतना ताजे हे कुडीचे दोळे मात ओपन जातात न्ही, ताचे आत्मीक दोळे ओपन जातात आनी तो सगळो स्वरुपांतर जाता. पवित्र आत्मो ताचे थंय येता आनी पवित्र आत्मो थंय काम करता. आनी कुडले मोगाचें न्हू आमकां आमी वाचता अपोस्तलांची कृत्यां 9व्या अध्यायांत, कुडले तक्षणे सांत पावल वचून तो साऊल आसलो, आमी मुखार पावल म्हणटा, तो जेजूची सुवार्ता प्रकट करूंक सुरू करता. तो म्हणटा, आमी गलातकाराचें पत्र वाचल्यार 1 अध्याय 11 आनी 12 वळींत सांत पावल म्हणटा, ही सुवार्ता हांवें तुमकां शिकोवची ती मनशांत उपजाल्ली न्ही, कोणे मनशान म्हाका दिल्ली न्ही, कोणे म्हाका शिकयली न्ही, पूण जेजू क्रिस्तान खुद्द म्हाका ती उगडापी केल्ली म्हणटा तो. प्रेज गॉड. जेजू क्रिस्तान ताका उगडापी केल्ली. तर आज कुरीस कोणाक अट्रॅक्ट करता? आमी कशे कुर्साक लागीं जावंक शकता? कोण सलवाल्ले, कोण निराशी जाल्ले, कोण तुटलेले आनी सताक सोदून आसले, हे सगळे कुर्सा थंय अट्रॅक्ट जातात. म्हाका कुर्सा थंय लागीं येवंक शकतात. पळोवंक गेल्यार कुरीस सगळ्यांक ही अट्रॅक्ट करता, सगळ्यांक. पूण प्रत्येक जावन कोण सताक सोदून आसात. आज आमच्या जिवनाचेर आमी नजर गेल्यार खंडी जावन, तर आमी आमचे जिणेंत कितेंय तर बदलावण जाल्यार ह्या करेजमेच्या टायमार आमी कलोय एक निर्धार केला जाल्यार, आमी कलोय एक रेजोल्युशन घेतलां जाल्यार, आमची जिणी आमी बदलूंक आमी प्रयत्न केला जाल्यार खंडी जावन ते कुर्सावंटी मात साध्य आसा. कुर्सेच्या संदेशा वरी मात साध्य आसा, त्या सुवार्ते वरी मात साध्य आसा म्हाका न्हू. आनी हें आमी खंडीत बघून आसा. आनी सदांनीच करेजमेच्या टायमार मात न्ही, सदांनीच आमच्या जिणेंत कुरीस काम करता, जेजूची सुवार्ता काम करता आनी आमकां सदांनीच रुपांतर करता. हें सत जावन आसा म्हाका न्हू. प्रेज गॉड. मुखार आमी वाचल्यार 19व्या वळींत कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 19वें वळ अशें म्हणटा, पवित्र पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, जाणाऱ्यांची जन्माय हांव नाश करतलो आनी बुदवंताची बुदवंत हांव व्यर्थ करतलो. जेजू क्रिस्तान आपल्या कुर्सा वरवीं जाणाऱ्यांची जन्माय नाश केली आनी बुदवंताची बुदवंतकाय नाश केली म्हाका न्हू. प्रेज गॉड. खंडी जावन देव मनशाची जन्माय म्हळ्यार फिलॉसॉफी, तत्वशास्त्र हें तो खंडी जावन लायक करना, हें ताका लायक ना, हें ताका पसंद न्ही. कित्याक तत्वशास्त्र फिलॉसॉफी मनशाक देवातान पयस करता. जर तर नॉर्मल एकाडेमिक्स, एक सायंटिस्ट, एक विज्ञानी, एक मॅथमॅटिशियन, एक खंयची एक लेक्का, एक सम तो तर बोर्डार चडयता, तें सॉल्व करता, खंडी जावन देवाक खुशी भोगता. देव खुशी भोगता कित्याक हें ऑब्जेक्टीव ट्रूथ जावन आसा, ऑब्जेक्टीव ट्रूथ. पूण फिलॉसॉफी, तत्वशास्त्र देवाक पसंद जायना, कित्याक हें मनशाक देवातान पयस करता म्हाका न्हू. मुखार आमी वाचल्यार कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 1 अध्याय 20
आणि 20:1 वळ. देवाचे उतार म्हणटा, बुद्धमत आता खंय आसात, शास्त्री खंय पावल्यात, वाद विवाद करतले या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात. या संसाराची जणवाय देवान पिशेपण म्हण करून सोडल्या नाही. देवान आपल्या जन्मायन ठरयल्या प्रमाणे मनीस आपल्याच जन्मायन देवाची वळख धरूंक सकना जालो. देखून आमच्या संदेशाच्या पिसाया मुखांतर सतमंतेल आनी तारान जोडूंक देवाची खुशी जाली मगाच्यान. खंडी जावन आमची सडवण आमी चिंतिनातल्या वरी तरान आमी चिंतिनातल्या तरान देवान केल्या खंडी जावन, आनी मनशान चिंतिनातल्या तरान ही सडवण करूंक देवा खुशी जाले. ही जावन आसली देवाची जन्वाय. हो जावन आसलो देवाचो गुट. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 2 अध्याय 7 आनी 8 वळीन आमी वाचता. आमी उलयता ती देवाची जन्वाय येदोळ पर्यंत लिपोन आसलो हो गुट. संवसाराच्या आरंभा आदींच आमच्या महिमे खातीर देवान येवजिल्लो तसलो. आनी हो गुट ही जन्वाय ह्या संवसाराच्या रुलर्सांक, ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांक मदल्यान कोणाकच कळीत नातलें. जर तर तांकां कळीत आसलें जाल्यार ह्या महिमेच्या देवाक ते खंडीत कुर्सार मारते नातले. ही जावन आसली देवाची जन्वाय. हो जावन आसलो तो गुट ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांक कोणाकच कळीत नातलें. तांकां कळीत जालें जाल्यार महिमेच्या देवाक जेजू क्रिस्ताक ते कुर्सार मारते नातले. हें सैतानाकय कळीत नातलें. ताणें चिंतलें जेजू कुर्सार मेल्यार जेजूचे अंत जातले म्हूण. पूण जेजून कुर्सार मेल्ल्या वरी ताणें मनशा कुळाक सोडयलें आनी जेजूचें जैत जालें. जेजू जैत तेवोन जातलो म्हूण आनी आपूण सैतानंत नाश जातलो म्हूण ताणें चिंतून नातलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. तर कोण पळय संवसाराच्या जन्मायेचेर पात येता खंडी जावन तो नासाच्या वाटेर आसा. खंडी जावन नासाच्या वाटेर आसा. कित्याक संवसाराच्या जन्मायन फिलॉसॉफींत आमी देवाक पळोवंक शकना मोगाचेर. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. अर्गान तुका जेजू. आल्बर्ट आयन्स्टायन आमकां ताची वळख आसा हांव करो. एक दीस ताजी क्लासींत ताजे स्टुडंट्स देवा विशयंत चर्चे करनासले आनी एका निर्धाराक ते आयले. तांणी काल निर्धार केलो म्हळ्यार देवूच ना म्हण. आनी आल्बर्ट आयन्स्टायन येता आनी ते आयकता. ते म्हणटात आमी एक निर्धाराक आयल्या देवूच ना म्हण. खंडी जावन बरें, व्हेरी गुड म्हणटा तो. मागीर तांकां एक प्रश्न विचारता, हांगा तुमचे मदें मनशा कुळाची सम टोटल ऑफ नॉलेज ಒಟ್ಟು जाणवाय ಒಟ್ಟು गेल्यार तुमचे मदें हांगा आसलेल्या पैकी कितले % नॉलेज आसा म्हण, कितले % जाणवाय आसा. आनी ते परचे चर्चा करतात. ते म्हणटात आमचे मदें सगळे संवसाराची ಒಟ್ಟು जाणवाय ಒಟ್ಟು गेल्यार आमचे मदें 5% जाणवाय आमचे मदें आसा. तो म्हणटा ओके, व्हेरी जनरस आनी आय विल अलाव यू टू हॅव दॅट. हांव तुमकां तें तुमचे थंय दवरूंक सोदतां. पूण तो म्हणटा जर तर उरल्या 95% उरल्या 95% शेकडांत देव आसा म्हूण तुमी मानतात की खंडी जावन तर मनशाची जाणवाय कितें म्हूण आमी चिंतयेत. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. अर्गान तुका जेजू. मुखार आमी वाचता 1 कोरिंथियन्स कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 1 अध्याय 22 आनी 23 वळींत. वय जुदेव कुणा मागतात, ग्रेक जाणवाय सोदतात, पूण आमी कुसायल्या क्रिस्ताक परगडता. जुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातीच्यांक एक पिशेपण. मोगाच्यान जुदेव कुणा मागतले आनी ग्रेक जाणवाय सोदतले. जेजू क्रिस्त आपले मिसां पॉयंट करनासतना थोडे शास्त्री आनी जुदेव ताचे सची येतात. आमी मातेवच्या वंजालांत वाचता 12व्या अध्यायांत आमी वाचता. लुकांत तें बरयलां 11व्या अध्यायांत. थोडे शास्त्री आनी फारीजेव येवन मेस्त्री आमी एक कुणा पळय जाय, आमकां एक तूं कुणा दाखय. ते जेजू क्रिस्ताक पाती येवंक सोडवणदार म्हूण पाती येवंक ते कुणाय सारताले. जेजू क्रिस्त म्हणटा कोटी आनी विश्वास भंगली संतत मात्र कुणाय सारता. जॉन प्रवादीच्या कुणा शिवाय दुसरी कुणा तांकां मेळची ना. कसो जॉन प्रवादी 3 दीस आनी 3 राती मासाच्या पोटांत आसलो की तशेंच मनशा आपोत 3 दीस आनी 3 राती
भुमीच्या गर्भात आसतलो म्हण. तर येजू देव कित्याक कुणाय सरतले? वाय वर दे आस्किंग फॉर अ सायन? मोगाचें न्हू, ते एक सडवंदराक वाट पळोवन आसले, ते एक मेस्सायाक वाट पळोवन आसले, आनी तांणी वाट पळयल्लो सडवंदर जावन आसलो एक, तांणी एक जैतेवंत सडवंदर, एक कॉन्करिंग मेस्साया, ताची ती वाट पळोवन आसले. तांणी वाट पळोवन सडवंदर एक मेस्सा, एक मिलिटरी लिडर, एक पॉलिटिकल लिडर, तांकां रोमाच्या आळविकेंत सोडोवचो, तसलो एक लिडर, ते लिडराक ते वाट पळोवन आसले. मोगाचें न्हू, प्रेज गॉड. तशेंच एक आजयाबाचो सडवंदर, एक मिराकुलस मेस्साया, मेस्सायाक ते वाट पळोवन आसले. तो वयर तावन येवन ह्या रोमानाच्या सैन्य दळाचे वयर उजो धाडटलो आनी इस्रायलाक एक प्रमुख राष्ट्र म्हणून करतलो म्हणून तांणी चिंतले. पूण ते क्रुसाच्या संदेशाक खंडी जावन वाट पळोवन नातले. क्रुसायल्या क्रिस्ताक ते पळोवंक नातले. मोगाचें न्हू, प्रेज गॉड. तांणी सडवून आशेवची, ह्या मेस्सायाक आशेवचें तें सोमा, पूण देवान कशी सडवून तांणी इन्कार केली. मोगाचें न्हू, प्रेज गॉड. पोरणे आसल्यांत आमी आयजायार बरयल्ल्या बुकांत आमी वाचता 52 आनी 53 वळींत कस्तोवचो साकोर, कस्तोवचो मेस्साया आमी वाचता. पूण हें तांकां कळीत आसलें जाल्यार ते विसराले. तांणी एकच जैतेवंत सडवंदराक, एक पॉलिटिकल लिडराक, एक आजेबाजे सडवंदराक ते वाट पळोवन आसले. मोगाचें न्हू. आनी ते कुणाय विचारतले, जेजून तांकां कुणां दिली, कसली कुणां दिली तांणी? जॉनाची कुणां दिली, कसली ती? डेथ, बरियल एंड रेजरेक्शन, मरण, निकेपण आनी पुनर्जीवनपण, ही कुणां तांकां दिली, पूण ते समजवना. मोगाचें न्हू. जुदेव कुणां विसरतले आनी ग्रेक जानवे विसरतले. आनी ग्रेक जेंतील, तांकां जेंतील म्हणटात, कितें ते रोमन न्हय, ते जानवाय विसरतले. म्हळ्यार तांकां जानवाय म्हळ्यार मुख्य. ते घरा ओट्टू मेळचें तांणी आनी जानवाय विसारची, जानवाय विशीं उलोवचें. तांची घरचीं कामां करच्यांत ते मुखार नातले, तांच्या घराक काम करून गुलाम ते दवरतले आनी पब्लीक जाग्यार ओट्टू मेळटले आनी जानवायाचे विशय उलयतले. सांग पावलो आपोस्तलांचे कृत्य आमी वाचता 17व्या अध्यायांत एथेन्साक पावता आनी तो सिनेगोगान वचून सुमयेच्या जिवंतपणा विशीं उलयता आनी ताचे ते तमाशे करूंक लागले. ओकलो बडबड आयला, काल बडबड उलयता, हो परकी देवा विशीं उलयता म्हणाले. पूण सांग पावलान ताणें गमन करून तो मुखार गेलो. थंय एक आरियोगोपास म्हणलो जागो, थंय पुरो जाणारी ओट्ट मेळटले. आनी ताणें त्या वणींतल्यान येताना एक अपरिचीत देवाक म्हूण बरयल्लें एक वेदी आसली, त्या वेदी विशीं ताणें पळयलें आनी ताणें ते विशींत उलोवंक सुरू केलें. अपरिचीत देवाक म्हूण बरोवन आसली एक वेदी विशीं ताणें उलोवंक सुरू केलें. उपरांत सुवार्ता ताणें परगट करूंक सुरू केली. सुरवेर ते इल्लेशे आसाक दाखयले तांणी मरणा आनी पुनर्जीवनपणान उलयतना ते नपय जाले, कित्याक तें तांकां पिशेपण म्हणून बगलें. क्रुसाच्या मरणा वरवीं, क्रिस्तान क्रुसाच्या मरणा वरवीं बाचाव करचें तें तांकां पिशेपण म्हणून बगलें. मोगाचें न्हू, प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. तर जुदेव कुणां विसरतात, ग्रेक जानवे विसरतात, पूण आमी क्रुसायल्या क्रिस्ता परगडटा. जुदेवांक एक अडकळ आनी जेंतिलांक एक पिशेपण. आमी क्रुसायल्या क्रिस्ताक परगडटा आनी जुदेवांक एक अडकळ कित्याक? ते मेस्सायाक म्हळ्यार सडवंदराक वाट पळोवन आसले, तो तांकां येवन रोमानाच्या आडवळीकितान सुटयता म्हण तांणी पातयेताले. आनी हो मेस्साया अनॉयंटेड, माखलेलो म्हण तांणी चिंतलें, ते पातयेल्ले. आनी तांणी आयकूंक सुरू केलें ह्या माखलेल्या मेस्सायाक, माखलेल्या सडवंदराक क्रुसायला म्हूण. कित्याक डिट्रॉनॉमी अध्याय 21 23 वाक्यांत आमी वाचता, रुखारून कळटलो कोणाचो बरें ताजेर शिरा पडलेलो जावं. पूण नवे आसल्ल्यांत सांपोलान गलातकारांक बरयल्लें पत्र 3 अध्याय 13 वळींत आमी वाचता, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written,
Cursed is everyone who is hanged on a tree. आमचे बसो श्रापलेलो न्हू जेजू क्रिस्तान आमकां न्ही आमच्या श्रापांतलें सोडयल्यान. पवित्र पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, खुर्सार काडटलो शिरा पडलेलो जावं. हांकां जू देवांक हे व्हडली गडकळ जाली. खुर्सायल्या क्रिस्ताक, खुर्सायल्या मेसायाक, खुर्सायल्या सडोंदराक ते पातयेवंक रेडी नासले. कित्याक ते जय देवांक मेसाव्याक, जय देवांक सडोंदराक वाट पळोवन आसले. आनी एक खुर्सार काडटलो मेसाया तो शिरा पडलेलो. कित्याक पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, खुर्सायिल्लो खुर्सार काडटलो हर एकलो शिरा पडलेलो जावं म्हण. ते म्हणटले मेसाया म्हळ्यार सडवंदार मागलेलो देवाच्या बेसावाचो. ब्लेस्ड इज अ ब्लेस्ड ऑफ गॉड, हाऊ कॅन बी द कर्स्ड ऑफ गॉड. देवाच्या बेसावाचो मागलेलो तो शिरा पडलेलो कशें जावचें, हें तांकां एक अडकळ कॉन्ट्रवर्सी. तांच्या शिकोणे प्रमाणे खंय जावन तांकां सुवार्ता वळखूंक जाली ना. तांच्या शिकोणे प्रमाणे तांकां क्रुसाचो संदेश घेवंक साध्य जालें ना. देखून क्रुसालो जेजू क्रिस्त तांकां एक अडकळ जाली. आनी हेर जातीच्यांक ते एक पिशेपण जालें मोगाचें. पूण मुखार वाचता हांव 26 वळींत, तरी पूण देवान आपयल्ल्यांक जू देवांक जशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तच देवाची सकत आनी जन्माय, देवाची जन्माय. देवान आपयल्ल्यांक जू देवांक आनी हेर जाती म्हळ्यार आमी जाले पुरा, जेंतील म्हळ्यार आमी पुरा. क्रिस्तच देवाची सकत आनी देवाची जन्माय. कित्याक जें कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता तें मनशाच्या जन्माया प्रास उत्तम. आनी जें कितें देवाची अस्कत काय म्हूण दिसता तें मनशाच्या बळा प्रास्त बलिश्ट. क्रुसाचो संदेश ग्रेकांक जेंतिलांक देवाची पिसाय म्हूण दिसलें, पूण ते मनशाच्या जन्माया प्रास उत्तम म्हणून साबीत जालें. ग्रेकांक आनी जेंतिलांक क्रुसाचो संदेश देवाची पिसाय म्हूण दिसलें, पूण ते मनशाच्या जन्माया प्रास उत्तम म्हणून साबीत जालें. जेजूच्या क्रिस्ताच्या क्रुसावरी साबीत जालें. तशेंच जू देवांक क्रुसायलेलो क्रिस्त एक अस्कत म्हूण दिसलो. क्रुसायलेलो क्रिस्त देवाची अस्कत काय म्हूण तांकां दिसतलें, पूण ते मनशाच्या बळा प्रास्त बलिश्ट म्हणून क्रुसा मुखांतर साबीत जालें मोगाचें. प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. मुखार आमी वाचल्यार 1 Corinthians 1 पयलो अध्याय 26 आनी 27 वाक्य आमी वाचल्यार, भावानो तुमकां देवाचें आपणे लाभलां करें तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया. संवसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मदें बुद्धवंत जायते नात, समातीवंत वा कुळीवंती जायते नात. तरी पूण जाणाऱ्यांक लजे घालच्याक संवसार कितें पिशेपण लेखता तें देवान विसरून काडलें. बळवंतांक लजे घालच्याक संवसार कितें असक्त म्हूण लेखता तें देवान विसरून काडलें. आनी संवसार कितें उत्तम म्हूण लेखता तें नाश करच्या खातीर संवसार कितें हीन म्हूण लेखता, कांयच नाही म्हूण लेखता, धिक्कार करता तें देवान विसलें. कित्याक हाचे वरी कोणेय मनशान देवा वजीर आपली वडवीक उलोवंक असाद. तर देवान कसलें विसलें, संवसार कशें पिशेपण म्हूण लेखता, संवसार कसलें असक्त म्हूण लेखता, संवसार कशें हीन कांयच नाही कितें धिक्कार करता हें देवान विसलें. कोणाक, जाणाऱ्यांक आनी बलिश्तांक लजे घालच्याक. प्रेज गॉड. देवाचे वाटो विचित्र जावन आसात. आयजायाक बरयल्लो बूक, आयजायान बरयल्लो बूक 55 अध्याय 55 55 8 आनी 9 वळीन आमी वाचता. देवाचे उतार म्हणटा, म्हजी चिंता तुमची चिंता न्हय, म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय. जितले मळाब पृथ्वेंत वयर आसा तितल्यो म्हजो वाटो तुमच्या वाटा वयर आनी म्हजी चिंता तुमच्या चिंता वयर. मोगाचें नांव. प्रेज गॉड. आमी पोरण्या सल्ल्या गेल्यार न्यायकर्ताच्या बुकांत एक न्यायकर्ता जावन आसलो गिदियान. गिदियानाक देव विसता, कित्याक इस्रायलायत पाताक करतात आनी ते नाश जावचे वाटेर आसतना देव गिदियानाक विसता. मिदियानाचे मनीस हांचेर लढाई करनासले, हांकां जिवंक कश्टाचें करनासले. तर गिदियानाक देव विसता.
गिदियोनान सुमार 30 आणि 2000 सैनिक ಒಟ್ಟು केल्ले मिदियानाचे सैनिक साधारण 1,00,000 वयर आसले देंप्या बरे ते आसले 1,00,000 वयर आसले पूण देव म्हणटा तुझे सैनिकाचे बळ मस्त आसा आनी तुमी तर जिखल्यार ते देवाक महिमा दिवंक शकचे ना देखून 2 टेस्ट तांकां दिता देव एक बियांचे टेस्ट आनी एक उदक पिवचे टेस्ट हे 2 टेस्टा मुखांतर 30 आणि 2000 आसले सैनिक 300 जाणांक देव उणें करता आनी ह्या 300 जाणांक घेवन गिदियोनाक वच म्हणटा 300 जाण आसले ते 3 वटे गिदियोन करता आनी ते कळले आयुधां घेतात म्हाकाचे न्हू 1,00,000 वयर देंप्या बरे आसल्या मिदियानाच्या सैनिकांक सोलोवंक कसली आयुधां घेतात पुंगचे कोंब आनी कोळसे आनी सुडी पेटच्यो सुडी हे घेवन ते येतात आनी मिदियानाच्या कॅम्पाच्या भोंवतणी वचून ते कोंब पुंगतात गिदियोनाक सर्वेस्पराक आनी गिदियोनाक तलवार म्हणून बोबो घालतात कोळसे पेटयतात आनी सुडी वयर धरतात आनी मिदियानाच्या कॅम्पा भितर घुस्फोट जाता एकामेका ते लढाई करून पडटात आनी ते सगळे नाश जातात तर म्हाका न्हू 1,00,000 वयर आसलेल्या मिदियानाच्या सैनिकांक 300 जण लढाई करणे खाली कोंब पुकून कोळशे पेटोवन आनी सुडी पेटोवन आनी बोबो घालतात सर्वेस्पराक आनी गिदियोनाक तलवार म्हणून तर म्हाका न्हू देवाक पळय देवाची सखत विशिस्तवण आसा म्हाका न्हू प्रेज गॉड आतां जेजू क्रिस्तान आपल्या आपोस्तलांक विसलें कसले आपोस्तलांक विसलें ताणें विसलें खंयच्याक संवसार कितें पिशेपण म्हूण लेखता संवसार कितें आसक्त म्हूण लेखता संवसार कितें हीन म्हूण लेखता कांयच न्हय म्हूण लेखता धिक्कार करता असल्या मोगरांक असल्या मासली धरतल्यांक टॅक्स कलेक्टरांक विसलें आनी कितें केलें ह्या मनशा मुखांतर सगळो संवसारत पयलें जुदेयांत जेरुसलेमांत जुदेयांत समारियांत आनी संवसाराच्या पंदान पंद देवाचें उतर प्रगट जालें आनी आज आमी पवित्र समय आसा जाल्यार येत्त मोगर येत्त पिशे म्हण लेखिल्ले धिक्कार केल्ले हीन म्हण लेखिल्ले कांयच न्हय म्हण लेखिल्ले हे मोगर मासली धरचे टॅक्स कलेक्टर येत्त कारण सांप लयलो उपरांत तो खंडीत राबी जावन आसलो प्रेज गॉड थँक्यू जीजस दाविदाक विसतना देवान सावलाक रायपणांतून काडचे खातीर सामुएलाक जेसेच्या घरा धाडलें नव्या रायाक विसोंक जेसे वचून जेसे हे सामुएल न्याय करता तो जेसेच्या घरा येता आनी जेसेच्या पयल्या पळयता एलियाबाक पळयता तो दंड लांबाय असो सोबाय असो जावन आसलो आनी आकासा देवान विंचला म्हूण तो चिंता तर देव म्हणटा ताका हांवें विंचूना ताची सोबाय तूं पळयनाका कित्याक मनीस बायल्यान पळयता बायली सोबाय पळयता पूण देव मनशाचें काळीज पारखीता उपरांत जेसे ताच्या उरल्या पुत्रांक दाखयता आख्रेक आसलो बोकड्यांक पळयतलो तो दावीद ताका राय म्हूण वेंचतात मोगाच्या न्हू सामुएलान बरयलें पयलो बूक 16व्या अध्यायांत अशें चलता 17व्या अध्यायांत दावीद गोलियाताक चलवयता कित्याक ताचे थंय पवित्र आत्मा येता एक ल्हान भुरगो तो जावन आसलो प्रेज गॉड तर जेजूचें टूल बॉक्स कामाची पेट कली पळया कली ती संवसाराच्या दृश्टेन पिशेपण म्हण लेखच्यो संगती संवसाराच्या दृश्टेन आसक्त म्हण सांगच्यो सक्ती संवसाराच्या दृश्टेन हीन कांयच न्हय धिक्कार केल्यो संगती हें जावन आसा जेजूचें टूल बॉक्स फुलिश थिंग्स वीक थिंग्स बेस थिंग्स and despise things. This is the toolbox of the Lord. You make your choice. What are you? आमकां विसया आंतू आमी कोण म्हण आमी चिंतचे नाका म्हजे थंय देवाच्या राजान कांय करूंक जायना हांव कांयच न्हय म्हण जुवांचे वंजेलांत आमी वचता 16व्या अध्यायांत एक भुरगो 5 बार्लेचे उंडे आनी 2 मासले घेवन आयिल्लो जेजू क्रिस्तान ताजेर बेसांव घालें 5,000 लोकांक जेवण दिलें आनी 12 दारांय भरली मोगाचें न्हू प्रेज गॉड हरगांव तुका जेजू एक पोयम आसा
ते पोएमस हेडिंग जावन आसा द टच ऑफ द मास्टर्स हँड म्हणून. एक पोरणे वॉयलीन आसलें आनी तो ऑक्शनर चिंतलो हें हांवें कालें करचें, हाजें वॉल कितलें कांयच ना कोणना म्हण. जाल्यार तो एक 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 स्मायल दिता आनी एक ऑक्शन करूंक रेडी जाता. कोण म्हाका एक्शन करूंक कुमो करता म्हूण तो उलयता, लोकां कडेन उलयता. ऑक्शन सुरू जाता. $1, $2 आनी कोणी $3 उलयता की $3 आनी $1 $3 वन्स ट्वायस थ्रायस. तितले म्हणटना एक प्रायवंत मनीस मुखार येता आनी तो येवन तें वॉयलीन काणयता, तें पुसता, ताजें स्क्रू टायट करता आनी एक बरें एक मेलोडियस ट्यून प्ले करता. आंज आनी सिंग करचे बरी एक बरें एक ट्यून तो हें करता आनी त्या दळा वो ऑक्शनर प्रत्येक तें वॉयलीन काणयता. आतां हांव हें कितल्याक बीड करूं? तो आयकता 1000 and can anyone make it 2000 and 3000 once, 3000 twice and gone. कोण एकलो $3,000 जाता तें वॉयलीन कांयच नासलें तें काणयता आनी हे प्रेक्षक पळयताळे बेटा आनी तांकां गंभीर जातात, हें कशें, हाजें मोल कशें चडलें म्हण. आनी तो ऑक्शनर म्हणटा टच ऑफ द मास्टर्स हँड. मोगाचें न्हू, आमचे मदें बीटन, बॅटर्ड, स्कार्ड, चलून गेल्ले, पडून गेल्ले मस्त जाण आसा जावंक पुरो. बीटन, बॅटर्ड अँड स्कार्ड. जर तर द मास्टर तो आमकां आपडटा, जर तर आमी कुर्साक वेग मारता, कशें सांब पावलांक दमास्कसाचे वाटेर ताका जेजू क्रिस्त भेटलो, ताणें कुर्साक वेग मारली, कुर्सो संदेश ताणें आपलायलो, जेजू क्रिस्तान ताका सुवार्थ उगडापी केली आनी ताजें जिणेचें रुपांतर जालें. तर आमी कुर्सो संदेश वेग मारता, कुर्सो संदेश आमी घेता, कुर्साक आमी वेग मारता, सुवार्थ आमी मानता, जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी देव सोडून मानून घेता. कुर्साचे संदेश जावन आसा कलतेपण, बोगसाणें, मोग, साक्रिफीस, हें आमी आमच्या जिणेन मानून घेता. जेजू क्रिस्ताक आमचो स्वामी देव सोडून मानून घेता. खंडी जावं जेजू क्रिस्त म्हणटा तुका हांव रिपेरी करता, हांव जावन आसा तो चीफ मॅकॅनीक, तुका हांव पयल्या जाग्यार रिस्टोर करता. ही वील रिस्टोर अस टू द ओरिजिनल प्लेस. आमी कितें जावन आसलें हांव त्या जाग्याक आमकां तो रिस्टोर करता. हें देवाक चड टायम पगाना. दॅट इज द टच. खंडी जावन हें आमच्या जिवनांत साध्य आसा मोगाचें न्हू. तें वॉयलीन $3,000 विकून गेलें, ऑक्शन जावन गेलें. कित्याक त्या म्युजिशियनान तें एक ट्यून प्ले केलें. तर जेजू क्रिस्त आमच्या जिवनांत खंडी जावन तो आमच्या जिवनांत आजापा करूंक शकता मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. पूण आमी पातये जाय, आमी क्रिस्ताक पातये जाय, आमी त्या कुर्साक पातये जाय, कुर्साक आमी नमन करचें मोगाचें न्हू. मुखार आमी वचल्यार 11 जावन 30 आनी 31 वळीन जेजू क्रिस्त जालो आमची जानवाय, जेजू क्रिस्त जालो आमची नितीवंतपण, जेजू क्रिस्त जालो आमचें पवित्रपण, जेजू क्रिस्त जालो आमचें तारण, रिडेम्पशन. जर कोणी एकलो उगली कुलोवंक सोदता जाल्यार तो सोम्याची उगली कुलोव. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आपल्या कुर्सा मुखांतर थ्रू द क्रॉस जीसस बिकेम आवर विजडम, थ्रू द क्रॉस जीसस बिकेम आवर righteousness, through the cross Jesus became our sanctification, through the cross Jesus became our redemption. कुर्सा मुखांतर जेजू जालो आमचें नितीवंतपण, कुर्सा मुखांतर जेजू जालो आमची जानवाय, कुर्सा मुखांतर जेजू जालो आमचें पवित्रपण, कुर्सा मुखांतर जेजू जालो आमचें तारण, रिडेम्पशन. तर नितीवंतपण म्हळ्यार कालें मोगाचें न्हू. कुर्सार जाल्ली आदली बदली, द डिवायन एक्सचेंज ऑन द क्रॉस. आमचें पतकी सैम देवान घेतलें आनी ताजें नितीवंतपण आमकां दिलें. सांत पौलान कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र 5वो अध्याय 20 आनी 1 वळेन आमी वाचता. पातकाचें कत्न धरल्याक देवान जेजू क्रिस्ताक पातकाचें आमचे खातीर पातकाचें बलिदान केलो. कित्याक ताजे उद्देशी आमी
देवाचे नीतिवंतपण जोडलेली फर्ज जाय शिकेली. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. जो आमचे पहिले पत्र 2 अध्याय 2 वळेन आमी वाचता, तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती बली, तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती बली आमची मात्र न्हय, अख्ख्या संवसाराची. मगाचे न्हू. एब्राहाम बरयलें पत्र 10 अध्याय 12 वळेन आमी वाचता, पूण क्रिस्तान सर पातका खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां बापाच्या उजव्याक बसला. जेजू क्रिस्तान आपल्या बलिदानावरी आमची पातकां धुवन काडल्यांत, ताजें नितीवंतपण आमकां दिलां. हें सादें जालें दैवीक आदली बदले वरवीं. आतां ताजें नितीवंतपण आमकां दिलां. आतां आमकां देव पळयतना ताच्या पुताच्या नितीवंतपणा मुखार पळयता. मुखाचें न्हू. आमी कसलेंय प्रयत्न करची गरज ना. हांवें नितीवंत जाय, हांवें पवित्र जाय, हांवें पातकांतान पयस रावं ना. म्हजें सगळें फोकस, म्हजें सगळें ध्यान हांवें जेजू क्रिस्ताचेर घाली जाय. तर म्हजें ध्यान तर म्हजेर आसा, म्हज्या कामाचेर आसा, खंडी जावन हांव हें करूंक शकना. म्हजें सगळें ध्यान जेजू क्रिस्ताचेर घाल्यार खंडी जावन नितीवंतपणाची फुलां म्हजे थंय फुलतलीं. मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. अर्गां तुका जेजू क्रिस्त जालो आमचें पवित्रपण, सायंटिफिकेशन. पवित्रपण या सायंटिफिकेशन म्हळ्यार आमी संवसारांत वळख जावचें. टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड अँड टू बी सेपरेटेड फॉर जीजस. संवसारांत वेगळें जावन देवाचे आमी गुलाम जावचे. मोगाचें न्हू. सांत पावल रोमाकारांक बरयलें पत्र 6 अध्याय 20 आनी 2 वळीन म्हणटा, आमी आतां पातकाच्या बंधनांतले सुटल्या आनी देवाचे गुलाम जाल्या. आनी हाजो फळ जावन आसा नितीवंतपण आनी हाजो शेवट जावन आसा सस्नीक जिवीत. मोगाचें न्हू. खंडी जावन पवित्र आत्मा आमचे थंय काम करता. पवित्र आत्मा आमकां बदलिता. पवित्र आत्मा आमकां रुपांतर करता आनी आमकां जेजूच्या सुरपायाचें करता. मोगाचें न्हू. ही वील चेंज अस, ही वील ट्रान्सफॉर्म अस आनी ही वील फॉर्म अस इन द इमेज ऑफ गॉड, इमेज ऑफ जीजस. सो आमचे थंय पवित्र आत्मा काम करता. सो आमी हें पवित्रपण, हें सायंटिफिकेशन, हें कंटिन्युईंग प्रोसेस. आमी बाचाव जाल्या, आमी जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी देव सोडून मानून घेतला, आमचे थंय पवित्र आत्मो आयला, जेजूचो मोग आमच्या काळजान पवित्र आत्म्यान वतला, आमी देवाच्या कुटुंबाचे सांदे जाल्या, आमी ताजे थंय देवा थंय राजी जाल्या. पूण हें पवित्रपण, हें सायंटिफिकेशन, हें कंटिन्युईंग प्रोसेस. प्रेज गॉड. कित्याक बीइंग बॉर्न अगेन म्हळ्यार परत्याक जल्मोवचें न्हय. आमी एकच फावटी बाचाव जाल्या, आमी बाचाव जायत आसा. कित्याक म्हळ्यार तें पवित्र आत्माचें आमचे थंय काम करते आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. अर्गां तुका जेजू. आनी जेजू जालो आमचें रिडेम्पशन, जेजू जालो आमचें तारण. ही रिडेम्पशन म्हळ्यार हो वर्ड स्लेव ट्रेडांतल्यान आयिल्लो. मोगाचें न्हू. स्लेव ट्रेडाच्या बॉक्सांत हे गुलामाक, स्लेवाक हाडटले आनी कोणूय एकलो येवन ते स्लेवाक घेतलो आनी ताका रिडीम करतलो, तो मोलाक घेतलो. प्रेज गॉड. आमकांय मोलाक घेतलां. आमी आतां गुलाम न्हय. आमकां स्वतंत्र दिलां. आमकां परमनेंट स्वतंत्र खातीर सोडयलां. प्रेज. मोगाचें न्हू. आतां आमी आंगडी गेल्यार खंयची एक वस्त मोलाक घेता, आमी ताजें मोल दिता आनी ती वस्त रिडीम करता. ताजें सारकें मोल दिवन ती वस्त आमी रिडीम करता. ती आमची जाता. प्रेज गॉड. आमकांय रिडीम केलां. न्हय संवसाराच्या दस्तेन पयशे भांगार या रुपेन दिवन, पूण जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रगात, द प्रेशियस ब्लड ऑफ गॉड, ब्लड ऑफ जीजस, जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रक्ता मुखांतर आमकां रिडीम केलां, आमकां मोला घेतलां. मोगाचें न्हू. आनी परमनंट स्वातंत्र्या खातीर आमकां रिडीम केलां. जर आमचे मदें मसूद नासा जावंक पुरो, म्हाका स्वातंत्र्य जाय देखून ते देवाचे उतार सोडतात, जेजू क्रिस्ता सोडतात. स्वार्थ ह्या वांजेल तांकां बरें लागना. कित्याक तांकां स्वातंत्र्य जाय. तांचे कुशेवरणे करूंक आशेतात, ते चिंततात म्हाका स्वातंत्र्य आसा म्हूण. आनी हें स्वातंत्र्य खंडी जावन मोगाचें न्हू आमकां आनीक बंदपासान घालता. खरो स्वातंत्र्य खंय मेळटा गे? देवाचे उतार म्हणटा, कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र 3 अध्याय 17 वळ, 2 Corinthians 3:17. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो, आनी खंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा.
खंय सोमी आसा थंय स्वातंत्र्य आसा. सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी खंय सोमी आसा थंय स्वातंत्र्य आसा. कित्याक सोम्याचो आत्मो आसा जाल्यार म्हजे थंय समाधान आसा. सोम्याचो आत्मो आसा जाल्यार म्हजे थंय आनंद आसा, म्हजे थंय मोग आसा, म्हजे थंय सोंसणीकाय आसा, म्हजे थंय समाधान सेल्फ कंट्रोल आसा, म्हजे थंय बक्षणे आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. सांपोलान गलाक बरयलें पत्र 5वो अध्याय पयल्या वळीन आमी वाचता. आमकां स्वतंत्र दिवच्या खातीर देवान आमकां सोडयलां. देखून स्थिर रावा आनी जागृत रावा आनी गुलामपणाच्या जुवान परतेक पडनाशें सत्राय करा. मोगाचें प्रेज गॉड. आमकां स्वतंत्र केलां. कशें? जेजू क्रिस्तान आपलें अमोलीक रगत दिवन आमकां मोला घेतलां. प्रेज गॉड. आतां आमी परतेक गुलामपणान पडून वचो. हें संवसाराचें स्वातंत्र्य खंडी जावन आमकां परतेक गुलाम करता. कोणी मनीस आपूण स्वतंत्र जाय, म्हाका स्वतंत्र जाय म्हूण आश येता जाल्यार आमी पयलें देवाक काल जाय. इफ यू वॉन्ट टू बी फ्री, प्लीज ओबे गॉड. देवाक काल जाय आनी आमचे फोकस आसून वचो. म्हाका स्वतंत्र जाय. यू कॅनॉट रिडीम युअरसेल्फ. यू हॅव बीन रिडीम. तुका रिडेम्पशन मेळ्ळां. जेजू क्रिस्ताला तुजें रिडेम्पशन, तुका स्वतंत्र देवान दिलां आनी देवाक तुवें काल जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. कित्याक जेजू क्रिस्तालो तुजें रिडेम्पशन, जेजू क्रिस्ताले तुजी तारण. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. 11 जावन कुरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 1 अध्याय 11ची ओळ 30 आनी 1 ओळ. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, व्हडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची व्हडवीक उलोवं. मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. कोणाक व्हडवीक उलोवंक जाय तो सोम्याची व्हडवीक उलोवं. देवाचें उतार म्हणटा, जेरेमाया प्रवादीन बरयलो बूक 9 अध्याय 20:3 आनी 20:4 वळ. सोरेस्पराशें म्हणटा, बुद्धवंत मनीस आपले जन्माची बडाय करिना जावं. बळवंत मनीस आपल्या बळाची बडाय करिना जावं. ग्रेस्त मनीस आपल्या ग्रेस्तकायेची बडाय करिना जावं. तो बडाय करता, तो सोरेस्परा वळखता. सोरेस्पर ह्या संवसारांत दया नीत आनी प्रामाणीकपण हाडटा म्हणल्या विशयी बडाय उलोवं. कित्याक असले मनीस सोरेस्पराक मानवता. इट इज द लॉर्ड हू ब्रिंग्स जस्टीस, मर्सी अँड रायचियसनेस इन दिस वर्ल्ड. लेट हिम बोस्ट अबाउट द लॉर्ड. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. जर आमी कितें आसा मोगाचें न्हू, आमी कितें जाल्या तें कधी जावन देवाच्या सक्ते वरवीं. इफ यू आर समथिंग टुडे, इट इज बिकॉज ऑफ पॉवर ऑफ गॉड. कुर्स्याच्या सक्ते वरवीं मोगाचें न्हू. आमी कितेंय जाल्या जाल्यार देवाच्या आपोवण्या वरवीं. इट इज थ्रू द कॉलिंग ऑफ द लॉर्ड. आमी कितेंय जाल्या जाल्यार देवाच्या कृपे वरवीं. इट इज थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड. आमी कितेंय जाल्यार देवाच्या काकुळते वरवीं. इट इज थ्रू द मर्सी ऑफ गॉड. आनी आमी कितेंय जाल्या जाल्यार देवाच्या बरेपणा वरवीं. इट इज थ्रू द गुडनेस ऑफ गॉड. तर आमी कितेंय बडाय उलयचें जाल्यार जेजू क्रिस्ताची बडाय उलय जाय. जेजू क्रिस्तान कुर्सार कितें केलां, ताणें कशें आमकां बचाव केलां, ताणें आमकां कशें नियमशास्त्राच्या सिरापांतलें सोडयलां, त्या विशयान आमी बडाय उलयचें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. अर्गां तुका जेजू. देवाचें उतार म्हणटा, कुरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 6 अध्याय 7व्या वळींत, एरांप्रास वड म्हूण तुका कोणें सांगलें? देवातान घेनातलें तुजें थंय कितें आसा? तुजेंच म्हणलें कितें आसा? तर सगळें देवातान तुवें घेतलां जाल्यार तुजेंच म्हणल्या बरें कितें तूं बडाय उलयताय. प्रेज गॉड. ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟೇ ವಾಸಿಯದು ಇತರರಿಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠನನ್ನಾಗಿಸಿದವರು ಯಾರು? ದೇವರಿಂದ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವುದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರಿದೆಯೇ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯದವನಂತೆ जंब ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ? देवातान सगळें घेतल्या उपरांत तूं तुजेंच म्हणल्यार बरी बडाय काल्या उलयताय. देवातान घेनातलें तुजें थंय कालें आसा. दुसऱ्या हातान वड म्हूण तुका कोणें सांगलां? प्रेज गॉड. आमी सगळें देवातान घेतलां. For who makes you different from anyone else? What do you have that you have not received from the Lord? And if you have received everything from the Lord, why do you
boast as if it is not a gift. Praise God. मोगाचें न्हू. आमचें तें कितें आसा, आमी कितें जावन आसा, खंडीत जावन ते देवा वरवीं, ते जेजू क्रिस्ता वरवीं. कित्याक जेजू क्रिस्त जालो आमची जन्माय, जेजू क्रिस्त जालो आमचें नितीवंतपण, जेजू क्रिस्त जालो आमचें पवित्रपण, जेजू क्रिस्त जालो आमचें तारण, आमची सडवण. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. तर आमी कुर्सायल्या क्रिस्ताक आनी कुर्सो संदेश आनी सुवार्ता हें जाय जंय आमचें मेन उद्देश मोगाचें न्हू. कुर्सायल्या क्रिस्ताक आमी पातये जाय, कुर्सो संदेश आमी मानून घे जाय आनी जेजूची सुवार्ता आमी पातये जाय आनी परगडी जाय मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. अर्गां तुका जेजू. ह्या सगळ्या अध्यायाचें प्रमुख विशय जावन आसा मोगाचें न्हू. The message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. नासाच्या वाटेर चलतल्यांक कुर्सो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता, पूण आमकां पांचव्याच्या वाटेर चलतल्यांक कुर्सो संदेश खंडी जावन देवाच्या समर्थेची रुजवात. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. तर कुर्सो संदेश आमी मानून घेया, कुर्साक आमी वेंग मारया, कुर्साक आमी नमान करया. कित्याक कुर्सोतन आमकां मेळ्ळ्या सुटका, कुर्सोतन मेळ्ळें आमकां सोडवण मोगाचें न्हू, आनी कुर्सोतन मेळ्ळां आमकां नवें जिवीत. तर आमच्या जिणेचें रुपांतर जालां जाल्यार हें कुर्सा मुखांतर मात्र साध्य जालां. प्रेज गॉड. मागणें करया. भोव दयाळ बापा, आमी अर्गां दिता तुका. हो वेळ तुजे उतार नियाळ करूंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर मोगळा जेजू क्रिस्ता, आमी तुका अर्गां दिता. कित्याक तूं जालोय आमची जन्माय, कित्याक तूं जालोय आमचें नितीवंतपण, कित्याक तूं जालोय आमचें पवित्रपण, आनी कित्याक तूं जालोय आमचें तारण. बापा, आमी तुका अर्गां दिता आमची काकूळट केल्ल्या खातीर आनी आमकां तुजी कृपा दिल्ल्या खातीर. हें मागणें करता आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन. 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 प्रेज गॉड. दिव्यवाणी